तू पेटे घेवन येताय, तू खंयच्या हॉटेलाक वयताय तिकडे हॉटेलाक वच. तो इतल्यान म्हाजे घुमटेक घडलो. हांवें ताका हातीर म्हाजो हात सारको ना तरी आसतना हांवें घास मारलो हेका, सोडयलो. म्हाजी आवयक मारली तेणे, आवयक मारली. हांव ते गेलो. मागीर तेणें म्हाका जे म्हाजे आवयक मारता म्हणून हांव तेजे बापूय म्हाका आडोवंक वयतात ती फुडें वचोंक दिनात म्हाका आवयशीन. तरी आसा तो केंसांक धरून आडी घालून ओडटा आवयक म्हाज्या. म्हाका पळोवंक जायना आहलें. धमकी दिल्या तेणेन. तेजे पयलीं खूब पयलीं धमकी पासून दिल्या, तुमको दिखायेगा म्हणून. आमचे जे आमच्या मारिया फेर्नांडीसाचे जी आयज डेड जाल्यात, जी मर्डर जाल्यात आनी ताचे भुरगे दोगूय आहात. आनी आयज आमी पुलिशेन आसले, तांकां टोटल सारको न्याय मेळचो आनी ती केस रजिस्टर करची म्हणून सामकी. आनी आमकां साहेबान आतां प्रॉमीस केला की आपूण प्रोसिजर सारको करून मर्डर केस FIR ताचेर कोत्ता म्हणून. मांद्रे पुलिसान जो एक्यूज आशिल्लो दिल्ली वचचो ताका अरेस्ट केला आनी ताचेर BNS सेक्शन 103 आनी 281 हे सेक्शन लावपाक आयल्या. आनी ताचें नांव आसा दिपन राजीव बत्रा अशें ताचें नांव आसा. तो रावपी दिल्ली. सद्या पोलिसान ताब्यान घेतलेलो आसा. आनी ती काल ज्या कारीनसून तो वता आसतना हिट केल्या ती कार सुद्दां सद्या ताब्यान घेतलेली आसा. आनी फुडली इन्वेस्टिगेशन आसा. नॉर्थ SP आनी DYSP ताच बरोबर मांद्रे PA शरीफ जॅकीस हांच्या खाला आनी तांचे फूल टीम फुडली इन्वेस्टिगेशन करीत आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी.